मुरगांवचे हिंदू स्मशानभूमीची दुरुस्ती आणि सोबितीकरण करपा खातीर अर्थीक मदत करपाक फुडें येयात। मुरगांव हिंदू समाजान उलो मारला। हालींच येवन गेल्ल्या तवकाते वादळान मुरगांवचे मसणभुंयेची नासधूस केली। थळावो उद्देजक नारायण बांदेकर आनी हेर दात्यांनी मजत केल्ल्यान मसणभुंयेचें थोडें काम पूर्ण केलें। अजून तिजें सोबितीकरण जावपाचें आसा। कांय तरतुदूय जावपाची आसा। ताका लोकांनी मेकळ्या हातान मजत करची अशें मुरगांव हिंदू समाजान मागलां। फाटल्या दिसांनी एक वादळ जालें आनी वादळ जाल्या नंतर ताचे ते पत्रे सगळे उडोवन गेले। उडोवन गेल्या नंतर जेन्ना आमी कोणाक मॅसेज घालता आनी कितें घालता कोणाची बातमी आयकल्या नंतर की रेस्ट इन पीस अशें मराठीन म्हणटा, इंग्लिशीन म्हणटा आनी मराठीन ओम शांती म्हणटा, ताच्या आत्म्याक शांती लाभो। जाल्यार ते स्मशानभुमीन केन्नाय तेन्ना डेथ जाल्या नंतर बॉडी घेवन गेल्या उपरांत अशें कंडिशन आसलें की थंय पावस पडटालो, सगळें ओपन आसलेले, जाल्यार खुबशे जाण अशे नाराज जाल्लेले। आनी ही स्मशानभुमी म्युन्सिपालिटीन हिंदू समाजाक मेंटेनन्स करपाक दिला। जाल्यार तेजे नंतर नाना बाबाच्या प्रयत्नान खुबश्या जाणांनी डोनेशनय दिलें, देणगी दिली। देणगी दिल्या नंतर आनी ताका आमी म्हणटा पळय न्हू लास्ट आमचे अंतिम क्रिया बरे भशेन जावचे। अंतिम यात्रेक वता आसतना एक मनशाक एक डिसेंट हें मेळचें, अंतिम संस्कार ताजो जावचो हो उद्देश धरून नानाबाबान खुबश्यो गोश्टी थंय आमकां आमचे कडल्यान घडोवन हाडल्यो। आनी आज खंय तरी भितर वचना आमकां एक वेगळेंच वातावरण थंय दिसता जें पयलीं नाशिल्लें। काळांतरान मदीं फाटीं टावटे हें जालें, सायक्लोन जालें, तातूंत सगळेच पत्रे उडून गेले आनी ते पत्रे घालप खूब गरजेचें आशिल्लें, कित्याक हे जळयता आसतना ताजेर पावस बीस पडटालो म्हणून। सो नानाबाबान मिटींग आपोवन ते बेगींतले बेगीन करपाचो आमी सगळ्यांनी निर्णय घेतलो आनी त्या प्रमाणे कामाक आमी हात घालो। हात घालतकूच आमकां अशें लक्षांत आयलें की जें लोखण आसा तें खूब कोरोडेड जालां आनी ताजे कपचे पडटात, म्हणजे हें जावन जावन आनी खंय तरी इतले लोक मरणाक जे येतात तांकां खंय तरी एक रिस्क फॅक्टर जावंक शकता म्हणून, कित्याक पोन्ने स्ट्रक्चर आशिल्ल्या कारणान। सो तांच्या आदेशा खाली आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी तेन्ना आमकां कळून आयलें की सगळें तें डॅमेज्ड आसा म्हणून। सो हो सगळोच स्मशानभुमीचें जें स्ट्रक्चर आसा तें परत उबारपाचें एक निर्णय जालो आनी तो आज तुमी जे पळयतात ते सगळें नवें स्ट्रक्चर आमी उबारलां। आमची सगळी टीम आमी सगळे एकठांय येवन हें सगळें एक्झिक्यूट केलें आनी आज पळोवपाक तुमी पळयलें जाल्यार हें अशें आज थंय पिक्चर आसा ही सामकी टोटल आमी नवें हें केलां, पत्रे नवे घाल्या आनी आज खूब खोस भोगता सांगपाक की आज थंय प्रॉब्लेम सद्या तरी कसलेच ना। सो हांव लोकां कडेन मागतां जे आसा की तांणी बी ह्या कार्या खातीर हें बरें कार्य, सो ह्या कार्या खातीर आमकां खंय तरी इल्लें सपोर्टूय करचो फायनान्शियली। मुरगांव हिंदू समाज तुमचे कडेन मागता सगळ्या लोकां कडेन, समविचारी लोकां कडेन की तुमकां जाय जाल्यार तुमी फुडें सरून असल्या कामाक मुरगांव हिंदू समाजाच्या ह्या कार्याक तुमी सपोर्ट करचो। गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले।